आझेराच्या कुलाच्या फोनालाच्या दू आना नांवाची एक प्रवादीन आसली. ती उतराय पिरायेक पावलोली. लग्न जाल्या उपरांत विधवा जायसर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बराबर जियेली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्ली. तीच रात उपास आनी मागणें करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली. ती त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुजालेमच्या सनवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगळ्या बालकाची खबर ती सांगूंक लागली आनी सर्वेस्पराची समोती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केले उपरांत ती गाल्ल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली आनी वर्सांनी वाडटा भुरगो गोड जायत वेतालो आनी जाणवायेन बरोवन येतालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो.